गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी त्यांना शिष्य लोकांक घेऊन करंजी नगर आणतले सायम देवाल घराक वता सायम देव तांक भितर व्हरून तांकां आसनाचेर बसकार घेवन तांगेल पाद पूज करता आनी लोकां उट्टू आपण घेवन देवा तांगेल नांवान जेवण घालता गांवभर लोकांक तागेल ते आनी गुरुस्तुती मस्त करता इतले विनयतेन केलेली तागेल पाद पूज पळोवन गुरुक मस्त खुशी येता त्यांनी ताका आशीर्वाद दिता तू खरें म्हगेल भक्त होई तुगेचेर म्हाका म्हणे अगदी प्रीत येता आसा तुगेचे पळोवन म्हाका म्हगेलेच एका अगदी आत्मीयसो दिसतास तू तुगेले वंश पुरा म्हगेले भक्त जावन उरची म्हणून आशीर्वाद दिता ताका ते आयकुचे करता सायम देवा भारी खुश येता तो तांकां पांय पण सांगता गुरुदेवा हांव एक यवनाल हांगा काम करता आसा पट्टा खातीर तो तरी मस्त दुष्ट आनी क्रूरी तो कसं करता की म्हणून दर वर्स सुमार इतले ब्राह्मण लोक आपयता तेगेल्या दरबारान तो आनी तांचे नाना आशिल्लो म्हणून अपवाद घालून तांकां मरणदंड दिता म्हाका बी आतां तशी करची आपयशिल्ल्या आतां हांव वच्चें आसता गेले गे जाल्यार म्हाका आतां भंय ना म्हाका तुमगेले आशिर्वादा निमित्तान हांव कसं नाही एद्रस येना म्हणलें म्हणजे धैर्य येतास म्हाका हांव तरी भिवन आशिल्लें इतले दिवस जाल्यार म्हाका आतां ते मरणाचें भंय बी दिसता ना मरतल म्हणून हांव खुशीन वत्ता गेले गे म्हूण सांगता तेन्ना ते म्हणटाचे काही भिवू नाका सायम देव तूं वच ते तुगेले ते हागे लागी येवना लागी तो परत तुका आमगे लागी पेटत पळय तू यो पस हांव हांगा वरताचे आमी वचून वचता गेले गे म्हूण तांणी पेटत तो अडना म्हूण तांकां पांय पळय येवना लागी वता तो येवन तर अगदी वायट म्हळ्यार वायट उरता मस्त दुश्ट क्रूरी दुसऱ्या त्रास दिवन आपण खुश पावतलो काहीच पाप करनाशिल्ले चुकी करनाशिल्ले ब्राह्मणाक आपण दर वर्स सुमार लोक ताणें आपस घेवन मारूच तुजें हे तेगेलें काम उरता आनी सायम देवान तेगेलें ते महलान वचून हाक पळोवन केला तो एक म्हण तोंड वांकडें शिकून घेवन रागरागोन ताका दोळ सोडता आनीक सदांच घरा वता उलच पळय भितर वच्चें काय ताका ना तो हडवडान उदरच असो करता अयो म्हाका एक ब्राह्मण मारता आसा आंग बिंग वट्ट तिरपिता आसा म्हाका हांव मर्त कितलें दिसता आसा अयो कसो करचें येता मेले सहन जाता ना अयो हांव पळय म्हाका मारता आसा आंग तिरपिता आसा अशी सांगता हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा थंयच्यान हांगा करून तो एक म्हाका धांवल्यावर करता तो सायम देव पाप थंय ना बिल उरता तागेले वचून काय ना तू हांगा कसलो येयला तूं तर म्हगेलो मालक आनी हांव तुका हांगा आपयल वे हांव तुका आपयल ना वच 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 तुका हांगा आपयल ना हांवें म्हूण सांगता ताका पेटयता तेन्ना आनी वच तसो एक मिनट राब म्हणून ताका आनी आपल्याला ते सेवक लोक आपण सांगता हाका बरबरी वस्त्र आनी हांडियाची आभूषण हांडियाची म्हणून सांगता ते लोक हांडिता ते ताका सायम देवाक दिता ते वट्ट दिवन न्हू वच तुगेले घरा तूं वच आनी येवन हाका म्हणून पेटयता तेन्ना ताका सायम देवाक आश्चर्य येता तो ते वस्त्र तांदील भांगर ಒಟ್ಟು घेवन आनी गुरुसने जिकेता हें तांकां पांय पडलें ಒಟ್ಟು जालेली खबर सांगता आनी ताणें दिलेली ते ಒಟ್ಟುची उडगेराची बी हाडून गुरु पादुके लागीं दवरता तेन्ना तांकां स्वाम्याक बी भारी खुशी येता तेन्ना म्हणटाची तुगेले हे गुणान म्हाका मस्त खुशी जाले आतां आमी दक्षिण दिकान उरचे तीर्थक्षेत्राचे दर्शन करता आसाची म्हूण सांगता आसतना हांव सायम म्हणटा हांव बी तुमगे बरशी येता म्हणून हट जाला करून सांगता तेन्ना ताणें म्हणटाची दक्षिण सायडान मस्त तीर्थक्षेत्र आसाची आमी ते टू पळोवंक आनी 15 वर्सां नंतर परत हांगा येताची आनी तुमगेल्या गांवचे लागींच आमी आमगेले मठ बांदून घेवन उरताची कायमचेची तेन्ना तूं यो तुगेले बायल चेडवां घेवन यो तुगेले इश्ट मित्र परिवार ओटलो घेवन अडना आनी आयच्यान तुगेले ओट्टू नमुने कश्ट दूर जाले म्हणल्याक म्हणटा मात आपणाले हात दवरताची ताका म्हणून मनान आशिर्वाद दिताची साधू संत लोकांक महिमान्वित लोकांक संसारस्थ लोक तांगेले दुःख निवारण करून घेवच्या खातीर आरोग्य बरें ना जाल्यार आरोग्या खातीर म्हणून अशी नाना नमुने आश दवरून घेवन आनी तांगेले वचून मागणी करता की आमकां बरें करून दी म्हणून हे पयलीं दोन चलून येयले मागशी परशुराम क्षत्रिय वंश निर्मूलन करता म्हणून घेवन 21 पंत भूमी तीर्थता मेळ्ळे क्षत्रिय लोकांक मारता आनी तांगेले राजजुट्ट ब्राह्मण लोकांक दान करता जाल्यार ते 21 पंतान तशें केले नंतर परत आनी थोडे ब्राह्मण लोक ताका त्रास जाता आमकां आनी कसं फुडें दान दी म्हण मनशाला तुवें तृप्त म्हण कोणी उरनाचे अतृप्त लोक चडना तेन्ना तांगेले ते त्रास सहन जायनाशिची परशुराम पश्चिम दिक्काचे समुद्रा मध्ये वचून गुप्त जावन थंय तो तपश्चर्या करता उरता तशीच नरसिंह सरस्वती स्वामी ख्याती वाडच्याकाची नाना नमुने आश दवरून लोक तांगे लागीं येवन तांगेले ते त्रासांतल्यान मुक्तत घेवच्या मस्त प्रयत्न करता दिवसें दिवस लोकांनी गर्दी वाडता वता कडेन तांकां कशें दिसता तांकां करताय मस्त ताका बरें करताय तेन्ना तांगेले शिश्य लोकांक सांगताची आमी दक्षिण दिकावरची तीर्थक्षेत्रात दर्शन करच्या वताची
ती म्हटलं को तुम्ही बी तसे भुईंची आरशिला टून मे तीर्थक्षेत्र पळय न्हू कडे आमके श्रीशैलांत मेळाची म्हणून सांगताय त्यांना शिष्यवरांना कसं म्हणताची ना आम्ही तुमगे बरं शिकायताची आमचं तुमचं नृत्य ना म्हणताय त्याने गुरु म्हणताची ते शेवटी म्हणचा ना तुम्ही शनाची संन्यासी लोकांना एकाकडे ना 5 दिवसावर उरच्या ना केन्ना त्यांनी तीर्थक्षेत्र दर्शन करता उरका एकाकडे राबल्या कसं येता आमगे मन चंचल जाता उरता एक पण आम्ही जे पट्टू तीर्थक्षेत्र दर्शनाने करून आमगे मनात समवैराग्य ज्ञान पडना एक स्थिरता येईल आमगे मनात त्यांना एकाकडे उरच्या आडना म्हणून सांगताय तुम्ही आता कसं नाही चढ गेला वाद घाल नाकाचे ती मोठूची हे भूमंडलात काही तीर्थक्षेत्र असा त्यांनी सांगताच काही काय किती वाटतं सांगताय अट्टू तीर्थक्षेत्र दर्शन करून येणं कडे आम्ही आमच्या शैलांत येऊन मेळाची कडे म्हटलं हो म्हणून सांगताय त्यांनी नृसिंह सरस्वती स्वामी होत आहेत वचन त्यांना वैजनाथ म्हणकडे इकडे वचन गुप्त जाणवतात त्यांगे सिद्ध म्हणले हे संन्यासी त्यांगे बरं शिकवतात त्यांगे शिष्य ते वैजनाथ तू अंबाबा आरोग्य भवानी म्हणून एक अंबाभवानी देवस्थान अगदी बेस्ट पळच्या बी छंद मनाक एक खुश दित असले शांत रीतीचे देवस्थान असेल ते यांनी 1 वर्ष अगदीच कोणाक कळना अशी गुप्त जाणवतात अशी उरका गेलं रे एक दिवस एक ब्राह्मण थंय येता संन्यासी तो ताका थंय तांगेलें दर्शन जाता तेन्ना तो कसं म्हणटा की म्हळ्यार हांव कितलो वर्स तपश्चर्या केलें जाल्यार बी म्हाका ज्ञानोदय जालो ना म्हणून तांगेले एक नंबर विनंतीशी करता तेन्ना म्हणटा तू गुरू नाशी कशी म्हणून गेलो बाबा संन्यास जालो कोणाक की गुरू म्हणून का तेन्ना तो ब्राह्मण संन्यास म्हणटा ना स्वामी न्हू म्हाका बी गुरू आशिल्ले त्यांनी म्हाका मस्त त्यांनी त्रास दित आशिल्ले एक रागश्ट स्वभावाचे म्हाका केन्ना त्यांनी वेदशास्त्र जावं तर्क भाशा जावं व्याकरण जावं हाजे बद्दल केन्ना सांगिल्लें ना हांव तांगेली सेवा करता आशिल्लो जाल्यार बी तांगेलो राग चड त्याच तशें व्हरतो कमी जालें ना म्हणून हांव कडेन रे तांकां त्याग करून हांव तुमगेले कडेन आयला म्हणून सांगता ताका उतर आयकून ताणें हांसताची तूं एक आत्मघातक आसा कोणीची आपल्या लांगार आपण घाण करून घेनो हे मेगेले नशीब म्हणटा तसो मूर्ख तू गुरुद्रोही तू सान गुणात तुगेलो गुरु तुगेलो अगदी कामधेनू सस्ता तुका ताका समजून घेवची बुद्धी ना तू तुगेलो गुरु सोडून घेनो हांगा थंय फिरता आसा केन्ना गुरु खुश जाला बा ते शिष्याक पट्टून मने ज्ञान मेळटा तू मस्त थोडी चूक करून रायला सांगताय तेन्ना ते ब्राह्मण संन्यासी खरें दिसता तेन्ना तो तांकां पांय पड म्हणटा अयो म्हगेले चूक जाली म्हाका माफ कराची गुरू कशी सेवा करका आमगेले गुरू आमगे बद्दल खुश आसा कित्याक म्हणून कशें आमकां कळटा म्हगेली व्हड चूक जाली म्हाका तुमी माफ करता म्हूण परत तांकां पांय पडता ताणें ते दुख्ख पावचे पळोवन नरसिंह सरस्वती सामके पाप दिसता ताणें म्हणटाचे आम बापा केन्ना गुरू आनी आमकां जो मनुष्य उपदेश करता तो बी आमगेलो गुरू म्हळ्यार देवा बरें केन्ना ताका उत्तर आमी मिरूच्या ना एक मनान ताणें सांगिल्लें आमी आयकूं का ताणें सांगिल्ल्या बरीच वाक्का गुरू सेवा केल्या बा ताजेर आमकां मस्त बरें जाता म्हूण ताणें महाभारताचे आदी पर्व आनी तुला एक काणी ताणें सांगताची हांव तुगे एके तरी काणी सांगता म्हूण ताका सांगता म्हाका द्वारावती म्हणले तीर्थांतू देवमी म्हणले नांवाची मुनी आशिल्लो तांगेले की अरुणी पांचाळ वैद उपमन्यू म्हूण 3 लोक तांगे शिष्य ताणें वेदाभ्यास करता म्हूण आयिल्लो तेन्ना कसं उरता आशिल्लें शिष्य लोकांनी करची सेवा पळोवन गुरू खुश जाल्या बा ताणें तांकां सकल ज्ञान तांकां मेळत आशिल्लें अशी उरका जाल्यार एक दीस अरुणी पांचाळाक त्यांनी आपण सांगता देवमी म्हणी अरुणी पांचाळा आज तूं रान्ना वचून थंय एक न्हंय आसा ताजे सकलाक आमगेलें गाद्दें आसा थंय भाट घाल्या गाद्यांत तूं ताका उदक घाली न्हू येव का म्हणून सांगता अरुणी पांचाळा वचून पळयता रान्ना वचून पळयता थंयची कालव्या लागींची तांणी सांगिल्लें ते गाद्दी मेळत ताका जाल्यार तागेले गुरूल गाद्दें ते कालव्या पासून बेगीनशें वयर उरता तेन्ना तो शिश्य विचार करता कशी बाबा ह्या गाद्यांत उदक सोडचें म्हणून तो कसं करता ते फातर पडले उरता व्हड ते तूं फातर हाडून न्हू ते उदकाक न्हंयच्या उदकाक आड दवरता ते उदक चडना गाद्या पर्यंत मस्त प्रयत्न करता व्हड हाड फातर दवरता असं केल्यार उदक वयर ना कडे कालाक तो देवाक आनी गुरूक स्मरण करता आनी ते न्हंयच्या उदकाचे व्हांवता उरता न्हय ताजे आड वचून न्हिदोवन सोडता तेन्ना कशें येता की मध्ये उदक आड गेलें न्हय ते थंय थंय घेवन पोरसार चडता तागे आंगा वयल्यान ते गाद्यांत तें उदक वचून ते गाद्दी पुरा काय ना एकदम थंडगार जाता आनी गाद्यांत तोट्ट उदक राबता म्हणटा सूर्यास्त येता तो अरुणी पांचाळ घरा गेलो उरना न्हय तेन्ना देवमी म्हणी दिसता हांव कसो येयलो ना बाबा अजून म्हणून ताणें सत्तो येताचे तांगेले गाद्दे रावताचे
पडले गादी काय ना उदकान भोर बसल्या थंड जाय गाद्या तांकां भारी खुशी येता त्यांनी मोठे कडेन सत्ताची अरणी पंचाळाक दिलं तर खंय दिसना त्यांनी एकदम म्हणे अंता मायेन अरणी पंचाळा खंय आसा तूं बेग्यो हडान आपयता तांगेले ही गुरू आपयला आयकुच्या कची अरणी पंचाळ उठायता उठान तांकां पांय पडून राबता खंय गेलो तूं तुका वस्त्र कितें तिमल्याची म्हूण विचारता तेन्ना तो जाली लोट्टू घटन सांगता अशें जालें उदा थाळी चडील ना म्हण हांव न्हिदलो त्याने उदा चडले गाद्यान तो सांगता ते आयकून तांकां भारी खुशी येता कितलो कश्ट केलो रे चडा तुवें म्हूण ताका अशी लागी आपणून घेवन ताका फाटीर आनी हात परशिताय आनी तूं आयक खरें भारी धन्य पुता तुका सर्व विद्या आयच्या ना म्हूण तागेले माथ्यार हात दवरून आशिर्वाद दिता आनी ताका तशीच आपल्याला आश्रमाक घेवन वताची आनी तूं कांयच्यान ओट्टू विद्या येयला रे तूं आतां वच तुला घरा वचून लग्न बेगीन जावं घेवन सुखान उर म्हूण ताका आशिर्वाद दिवन पडयताय दौम्य मुनी कसो करता की म्हळ्यार एक दीस बैदाक आपयताय आनी तूं आमगेले गाद्या वच थंय गाद्यांत भात गेल्या रात्र दीस थंय उर आनी ते धान्य केन्ना जेतकी पिकतकी तेन्ना ते घेवन घरा यो म्हूण पडयताय गुरून सांगिल्ल्या बरीची तो बैद गाद्या वता रात्र दिवस ते ताजे रखवाली करता थोड्या दिवसा नंतर ते भात हे जावंक तो पयर पुरा कापताची ते झाड करून ते वाटेर भाता राशी पडता तशीच येवन गुरूक सांगता आनी भाता राशी पड जाल्या कशें हाडचें ते तेन्ना दौम्य मुनी म्हणटाची बैदा आतां तूं मस्त काम करून न्हू मस्त दणी जाला रे तुका जाल्यार रे ते धान्य कशें तरी घरा हाडका न्ही रापा एक गार्डेनीक एक रड्डो दिता तूं ते व्हर घेवन धान्य परत आनी घालून घेवन गाडयेन तूं म्हूण सांगून ताका दिताची तो ते घेवन गाद्या येता जाल्यार कसं करता की म्हणाली ते धान्य मस्त पिकेल उरता 2 गाडीन धरची धान्य एक गाडीन घालता आनी ते रड्डो बांदून घेवन गाडी ताणें तो येता ते 2 गाडीचे धान्य न्हय ते एक रड्ड्याला ताणून हाडचें जायना ते झरान वता हळू हळू वता पूण हो कसो करता बेग घरा वचका म्हणून त्या गाडीचे आनीक सायडान आपण विगळ्याक ते दोर घालून घेवन ते रड्ड्या वरीची गाडी घेवन ताणचें वता तेन्ना वता आसतना एक कडेन चिखलांत त्या रड्ड्याला पांय शिरकून बसता तेन्ना हो कसो करता ती गाडी घेवन बैद आपणाल्या शक्ती घालून घेवन ती गाडी ताणचें वता तेन्ना कसं येता की मागीर ते गळ्याक फास्ट पडत गळ्याक फास्ट पडल्यावर जाता तेन्ना ताका जीव गेल्यावर सर ताका जाल्यार ज्ञानदृश्टीन हे टूच पळयता आशिल्ले दौम्य मुनी कुडले थंय येतात येवन ताका मोगान अप मारतात आनी तेल्या गळ्याच्यान तो फास्ट काडतात आनीक तूं खरेंच तुगेल्या आंगांत गुरू भक्ती आसा निस्वार्थ भावनेन तुमी गेले सेवा करता आशिल्लो आयच्यान तूं वेदशास्त्र संपन्न जालो म्हूण ताका मस्त तागेलें नानान बीन तागेलें वर्णन करताची आनी आतां तूं घरा वचचें हाडना तूं लग्न करून घेवन सुखान उर म्हूण ताका आशिर्वाद दिवन तागेल्या गांवांत ताका पटोवन जायचें दौम्य मुनील तिसरे एक शिश्य उरता न्हय उपमन्यू ताका बी गुरू सेवा म्हळ्यार मस्त ताका गत आसा गुरू सेवा कशी करता कितें वटोवचें म्हण जाल्यार तो बेगीनशे खादडसो उरता खातो उरका आशिल्लें कितलें खालें ताका नप्रसे तशें तागेल्यान तूं विद्या राबनाशिल्लें शिकयल्यार बी ताका बरी बुद्धी शिकोवका म्हणून तेणे एक पंत उपमन्यूक आपयताय आनी उपमन्यू तूं मुगेले गोरवां घेवन रानां व्हर आनी सदो तांकां थंय फिरयशी आनी सांजे सर घेवन येयली गायक चरोवच्या म्हूण तागे बरशी पेटोवन दिताची हय तशी करता ते ताका पट्टा भुगतड सांगूचें जायना म्हूण तो गोरवां बेबेक घरा म्हूण घेयना तशें परत तेन्ना एक दीस दौम्य मुनीक राग सो येता ताणें म्हणलें उपमन्यू तूं कसलें इतलें बेग गोरवांक आनी घेवन येता घराक तूं कसो म्हणला हांवें सूर्य अस्त जायना फुडें गोरवांक घेवन येना तो पर्यंत तांकां रानान तूं थंय चरोस तुका म्हूण सांगिल्लें सांजे सर येवका तांकां घेवन गोरवांक म्हूण सांगता जाल्यार हो खादड न्हय हांव पट्टा भुगतड सांगूचें जायना म्हूण हो कसो करता गोरवांक घेवन वता रानाक आनी दनपार जेवच्या खाची थंय न्हंय उरता रानान तूं ते न्हंयतले गे ते गोरवां तूं सोड छाणे आनी आपण ते न्हंयत न्हांव घेवन ते लागलागीची ब्राह्मण लोकांल्या आश्रम उरता घर उरताची थंय हाड वचचें घेवन भिक्षा मागचें आनी तांणे दिलेली भिक्षा घेवन ते जेवण घेवन सांजे सर गोरवां परत आनी घेवन घरा येवचें अशी सुमार दिवस जायना फुडें ना तांकां दौम्य मुनी दिसता कितें बाबा सदर रान्ना वचून जाल्यार बी मोठो जाला
म्हणून त्यांनी ताका विचारता की तू हांगा सुदरता गेला दष्टपुष्ट जाला तू कशी म्हणजे जे तो फाल्स ना गुरुला खर शिलय सांगता आपण सदन धनपाराचे नाव घेऊन ब्राह्मण लोक आश्रमावची भिक्षी घेऊन जेवता त्यांनी राग सकून दाखवायचे गुरु सोडून शिष्य केन्ना जेवतोय तू फाल्याच्यान ते जे भिक्षा मागता पळय त्या पुरार म्हाका खांडूक हांगा घराक आनी परत तू रान्ना वच का म्हणून सांगता त्यानं गुरुन सांगलो तर मिरूच्या हा म्हणता हर दिवस तशी करता कसं करतले मारे भूक कशी करता मनशाका म्हणून तू कळता तो परत आनी का मुखावेल 5 घरा वचून परत भिक्षा मागता आणि त्या दुसऱ्या भिक्षेत तो जेवता अशी सुमार दिवस आनी का हांगान सुदारता वता त्यानं गुरु परत ताका विचारता तू परत आनी इतलो कशी मारे दष्टपुष्टी जालो तू तर सकाळ वत हांगच्या ना धनपारा तुगेले ते भिक्षे बी हाड हांगालता आमगेल्या घराक देवे इतलो तू दष्टपुष्टी येवचें कारण कितें तेन्ना तो म्हणटा ना स्वामी हांव परत आनी वचून 5 घरा मोगेन जेवता म्हण तेन्ना दवमे मिनीक राग सयता ताणी म्हणटा जी फाल्ल्याचे दोन्ही भिक्षा तू हाडूं का घराक तू ती जेवच्या ना म्हणटा ताका एक म्हणे करार सकून सांगता हांव म्हणटा वचून न्हू ते दुसऱ्या भिक्षा बी तांकां हाडीत रान्ना येता आयल्यार ताका भूक तर सुंगचें ना कसं करचें ते गोरवांक आनी वासरांक पळय तो बशिल्लो उरता तेन्ना वासरू आवसू पित्त न्हय गायक तेन्ना कसं येता ते तागेले पिवचे दुदांतल्यान थोडे येता तोंडांतल्यान पडता उरता हाका दिसता ते दूद मागीर व्यर्थ पण वच न्हय म्हण हो पळय ते तोंड लावन हो बी ते थोडें दूद पित्त जाचें ते फ्रेश दूद न्हय ते गायचे ते पिवचे देखून तो आनी खंय दष्टपुष्ट येता आनी थोडे दिसां परत आनी धवमी म्हणटा विचारता तू दोन्ही भिक्षा घरा हाडलेले बी इतलें दष्टपुष्ट येवचें कारण कितें बाबा तेन्ना तो सांगता ना घरवा वासरा ना बरो दूद पिता ते पडचें दूद हांव पिता आसा म्हण तेन्ना ताणें म्हणटाची केन्ना उश्ट्या दूद उश्टी खाल्यार कितलो पाप ताजें ना मंदमत येताची तुका गत ना हांव सांगिल्लें केन्ना उश्टी खावं न्ही उश्ट्या निमित्तान कसं येता की मागीर आमगेली बुद्धी मंद येता तशें तूं हाडना तर तें दूद पिवचें ना म्हूण सांगता हांव म्हणटा तशेंच रान्ना वता हेर दिवस गेल्यार हाका कशें केल्यार भूक चड सुंगचें ना तितले घड भितर थंय एक ताका एक्क्या झाड दिसता ते एक्क्या झाडांतल्यान दूद पडतो उरता तेन्ना ते पळय ताका भारी खूश ना ते पंता आनी कडे तशें ते एक्क्या झाडाचें एक पान पिंता आनी तातूंत तें दूद धरता दूद धरून घेवन पिता तेला अशें करता उरका जाल्यार तातूंत थोडें दूद ताच्या दोळ्यान पडता पडच्याक एक्क्या दूद पळय कसं दोळे दिसनाचे ताका दोन्ही दोळे दिसना ताका तेन्ना बी ताका आपल्या दोळे गेले म्हूण चिंता ना हांव घेवन येयले गोरवां खंय वच्च्या पुरो बाबा गोरवांनी दिसना जाका म्हणून म्हळ्यार थोडे वर्सां ताची गोरवां स्वता वता एक थंय एका पाड पडले बांय उरता आनी ताची पडतो ताका थंय पडल्यार बी तागेल्या मनांत एकच देवा गोरव खंय गेले की मागीर गुरू मागीर कितलो राग करता कितकी आतां हांव कसं करचें मागीर आतां कसं व्हड चूक जाली म्हण अशी स्वता बद्दल ताका म्हणे आपणान चूक केली ही भावना तागेल्या मनांत थोडची दुसरं कसं नाही उरना म्हणटा सूर्य बुडता हो घरा गेलो ना न्हय तेन्ना गुरू खागे बदल काळजीशी येता सद्या बेग घेवंक आशिल्लो हो आजून कशें येयला ना बाबा म्हूण घेवन तेन्नी ताका सोदून घेना तेचे रान्ना घेवन तांगे ते गोरवाल चोट्टूचे ते मेळटा टोळी जाल्यार हो उपमन्यू दिसना तेन्ना तांणी कसं करताची उपमन्यू म्हूण आपयता वताचे मुखार गेल्यार एक पाल पळ बायन तुल्यान आवयता गुरू हांव हांगासा स्वामी न्हू म्हणून पदरचो हांव हांगा एक फंडांत पडला म्हूण सांगता तेन्ना ते गुरूक कळत न्हय दवमी म्हूण थंयचे पळयताचे कसं जालें म्हूण विचारता तेन्ना तो खबर सांगता अशें जालें म्हूण तेन्ना तांकां ताचेर अशी पाप शिजता तेन्ना ताका अश्विनी देवते आले ध्यान कर म्हूण सांगून ते मंत्र उपदेश करताचे तेन्ना तो उपमन्यू अश्विनी देवते आले ध्यान करता ताका तांणी प्रसन्न जावन ताका तागेले दोळे ताका परत दिसका म्हूण आशिर्वाद दिता ताका दोळे चकतो ते बाळपण बायन तुल्यान वयर येता येवन गुरूक पांय पड तांगेले मस्त स्तुती करता ताका स्तुतीन तांकां भारी खूश जावन तांणी तागेले माथ्यार हात दवरताचे तांणी हात दवरच्या ताका पट्टून म्हणे ज्ञान प्राप्ती जाता पुढे तांणी म्हणटाची उपमन्यू तुगेली कीर्ती मस्त वाड रे तुका मस्त लोक शिष्य येताची तांत उत्तंकन म्हणलो अगदी विख्यात जाता म्हूण आशिर्वाद दिताचे मुखार उत्तंकन तागेले गुरू लागी
विधी शिकल्यानंतर गुरुदक्षिण म्हणून गुरुपतीले गुरु विचारला गुरुदक्षिण कसं नाही म्हणून त्यांनी म्हणतात मग बाईली विचार आणि मग धुवे विचार म्हणे त्यांनी गुरुपत्नी कसं म्हणत की म्हणारे सौदस रायल बाईलीला कान्नाची मग जाऊ का ते हांडतोय तू हो म्हणतो आणि तो ते सौदस राहिले बाईलीले कान्नाचे कर्णकुंडल घेऊन येत असताना रस्त्यात ताण लागता म्हणून येणं थंय एक न्हंय उरता न्हंयतल्या उतापीच्या म्हणता तेन्ना उतापीच्या गेलं तेन्ना वार येता वार येयलो उरतात ते वयर दवरलेले ते कर्णकुंडल सकल पडतात तेन्ना थंय एक नाग थंय ते रुका म्हणून तो फिरता उरता तो ते पळयता तो कसं करता म्हणटा तोंडान ते धर घेऊन आधी शिष्या दिवच्या होता तो उत्तंक उतापी घेऊन येत तो पळयता तो दिवडता घेऊन होता आशिल्ले तेन्ना तो कसं करता की म्हणारे ते हाडच्या म्हणून परत ते दिवडान मागशी लागता ते एकदम एक बिल आणतो होता तेन्ना हो उत्तंक कसं करता की म्हणारे एक लाकडा तुकडो घेऊन ते बिल केद्रिता त्या गुरुभक्तीक इंद्राक भारी म्हणून इंद्र भारी खुश जावन ताका ते लाकडा तुकड्याक वज्रायुधा इतली शक्ती हो म्हणून आशीर्वाद दिता तो उत्तंक ते वड्डीन केदरून पाताळ लोका वचून आदिशेषा मेळता आनी ते कर्णकुंडल परत घेऊन वयर येता आनी ते गुरुपत्नीक दिता कड मुखारी जनमे जयरायाक सर्पे आकर्जाक हे उत्तंकानच सांगेल उरता पट्टू सर्पांक नाश कर आणि आणि आपणाचे त्या यज्ञाचे मुखंड जावन घेऊन ते यज्ञ करशील उरताना गुरु कृप म्हणारी ऐश्वरता म्हणून नरसिंह सरस्वती म्हणतात ब्राह्मण मुनीक म्हणताचे तू तर गुरुद्रोही तुला गुरुन राखेल म्हणून तुका इतलो तू तांकां सोडयलो जाल्यार गुरु लागी सेवा करून कशी उरताची म्हणून हांव तुका ताका उदाहरण दिवन सांगली म्हणून सांगता आनी तू आत्ताच्या तुला गुरुला वच म्हणून ताका पेटताचे ते गुरुबोधीन ज्ञान प्राप्त केल्यावर येता तो नरसिंह सरस्वती पांय पण सांगता मागीर गुरुदेवा तुमगेले बोधने ना मागीर चूक म्हाका कळ्ळी हांव गुरूक लेगी चूक करून गुरुद्रोही जालो आतां हांव तांकां कशी खुश करूं भांगर करगिशिल्यार एक जॉयंट येता जाल्यार भेतील जर मोत उरल्यार ते परत आनीक एक जातवे हांव उरचे वेरतात हांव तुमगेले ताका जीव सोडता म्हणून तो मस्त तांगे लागी हलबता तांणी ताका म्हणटा ना तूं तुगेले गुरुले वच तांणी तुका कसं नाही म्हणची तुगेली चूक म्हणून सांग तांकां चूक जाली म्हणून तांणी तुका माफ करताची म्हणून नरसिंह सरस्वती स्वामी ताका परत आनी बोध करून सांगता तेन्ना तो नरसिंह सरस्वती स्वामी पांय पण तेगेले गुरुल्याक वता परत हांग नरसिंह सरस्वती स्वामी थंयच्यान भुवनेश्वरी स्थान दिलें बिल्लवडी म्हण कडेन वता ते कृष्णा नदीचे पश्चिम दंड्यार रस्ते औदुंबर थंय एक औदुंबर वृक्ष उरता थंय तांणी गुप्त जावन उरता